प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। प्रजासत्ताक दिन हो आमच्या देशा खातीर खूप महत्वाचो आणि ऐतिहासिक दीस असा। आमच्या देशा खातीर खूप महत्वाचो म्हटल्यार जो आम्ही 26 जानेवारी साजरो करता। 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा आमचो भारत देश स्वतंत्र जालो आणि 26 जानेवारी 1950 ह्या दिसा आमचे भारताचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्याच्या अध्यक्षतेखाला लिहिलेले संविधान हे संपूर्ण देशात लागू केले आणि तेव्हापासून आमचा देश एक स्वतंत्र आणि लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून स्थापित केलो। हो दीस आमकां आमचो हक्क, आमचे कर्तव्य आणि आमकां देशा खातीर सेवा करपाची प्रेरणा दिता। बाबासाहेबांनी लिहिलेले संविधान हे आमकां योग्य दिशेन काम करपाची प्रेरणा दिता। आम्ही आमच्या समाजात एक बदल कसो घडोवपाक शकता जेणे करून आमकां आमच्या देशात एक प्रगतशील देश करपा खातीर एक जबाबदारी येता। आमचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी हे देशा खातीर खूप बरें काम करतना आमकां दिसता। 2014 पासून आम्ही पळयता की आमच्या देशाचे भवितव्य हे बदलत चल्ले आसा। आज आमचो देश हो एक शक्तिशाली देश म्हणून ओळखलो वयता। संपूर्ण जगात भारत देशाचो क्रमांक हो 3 पावपाक येयल्लो आसा आणि मोदीजीचे स्वप्न आसा की 2047 पर्यंत संपूर्ण भारत हो आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत जावचो आणि जगात नंबर 1 जावचो हेचेर ते काम करतात। तसेच विकसित गोवासह स्वयंपूर्ण गोवा जावचे हेचेर आमचे माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सुद्धा त्याच जोमान काम करतना आमकां दिसतात जेणे करून गोवा हो स्वयंपूर्ण जावचो आणि प्रत्येक गोंयचो नागरीक हो स्वयंपूर्ण जावचो। आज गोवा सरकार कितलेशेच डिपार्टमेंटा अंडर खूपशे स्किमी लॉन्च केल्ले आसा, तेचो तुम्ही सुद्धा सगळ्यांनी लाभ घेवचो। आज आमचे मुख्यमंत्री हे गोवा खातीर दीस रात काम करताना आमकां दिसतात। त्यांनी घेतलेले खूपशे निर्णय हे सामान्य जनतेसाठी लाभदायक आसात। आज त्यांनी जनतेचे प्रश्न सोडवपा खातीर जनता दरबारय सुरू केल्लो आसा। तेतून बारक्यान बारक्या मनशाचो प्रश्न हो कसो सोडवलो वयता हे सगळ्यांनी पळयल्ले आसा। आज आमचे मुख्यमंत्री हे सगळ्यांनी बरोबर घेऊन फुडें वयताना आमकां दिसतात। म्हणून तर आज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि संपूर्ण गोंयांत आज आमकां डेव्हलपमेंट पळोवपाक मेळटा। आज आमचे माननीय आमदार श्री प्रवीण भाई आल्लेकर हे सुद्धा पेडणे खातीर बऱ्यांतले बरें काम करता आमकां दिसता।